नमस्कार. फुल दिसाची स्टॅटिस्टिक्स आमची म्हऱ्याक पावल्या मतदानाची आणि ॲक्च्युअल पॅटर्न आता बऱ्याच प्रमाणात कळपाक लागला. फायनल एस्टिमेट्स आमचे म्हऱ्या आयल्यात म्हणजे थंय आसून मॅक्झिमम एक अर्दी पर्सेंटाचो फरक आसपाक शकता. बट दीज आर क्वायट क्लियर एस्टिमेट्स. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर बिफोर गोईंग टू दी स्टॅटिस्टिक्स. पयले आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे युवा फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन सुनीलबाब कोडणकार. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर सकाळीसान आमचे बरोबर आसात ते इंडस्ट्रियलिस्ट देश प्रभू देसाय. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर परत सकाळीसान आमचे बरोबर आहात ते क्लिओफास बाकुतीन. स्वागत. आणि चौथी म्हजे बरोबर जॉईन जाल्यात ते ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद टेंगसे. स्वागत. फटाफट आमी पयलीं स्टॅटिस्टिक्स पळोवया कितले कितें आहा त्यो नॉर्थ आनी सावथ. म्हाका आत्तां एक जी स्टॅटिस्टिक्स मेळपाक लागल्या त्या स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे आतां जी येता म्हळ्यार दीस इज ऑल्सो नॉट अ फायनल पण म्हाका दिसता 6 पर्यंत जितली जालां ती स्टॅटिस्टिक्स हांगा आसा. 6 पर्यंत जाली ती. ताजे प्रमाणे नॉर्थ गोवा वॉट आय एम गेटिंग इज नॉर्थ गोवा इज 78.57 whereas साउथ गोवा इज 75.40. खंय तरी गोवन वोटर्स आर इन डिस्टिंक्शन. सावथाक आनी नॉर्थाक दोनी कडेन डिस्टिंक्शनां आयल्यात. 75% क्रॉस केला. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जो डेटा आमकां मेळ्ळा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तो पळोवयात, नजर मारया. तातूंत भितर 3 तरेचे आहात. 2009, 2012 असेंब्ली टायमार कितली वोटींग जाल्लें आनी 2014 ह्या इलेक्शनाक कितें जालां आनी 2009 जें इलेक्शन आसा तें लास्ट लोकसभेचें इलेक्शन. मांद्र्या तुमी पळोवपाक शकतात. हांव सद्याचीच वाचतां, मागीर आमी इन डेप्थ एनालिसीस करतले. मांद्र्या सद्या 82% जाला. पेडण्यां 80%, दिवचल 82%, थिवी 79%, म्हापसा 77%, शिवोली 78%, सालिगांव 76%, कलंगूट 79%, पुर्वरी 76%, अल्दोणा 76%, पणजी 74%, तालिगांव 77%, सांताक्रूज 76%, सांतांद्रे 72%, कुंभारजुआ 76%, मया 81%, साखळी 84%, पर्या 80%, वाळपय 82%, प्रियोळ 82%. आता साउथ गोवा पळोवया. फोंडा 77%, शिरोडा 80%, मडकय 81%, मुरगांव 76%, वास्को 71%, दाबोली 75%, कोर्ताली 72%, नुवें 73%, कुर्तोरी 74%, फातोर्डा 74%, मडगांव 72%, बाणावली 67%, नावेली 74%, कुंकळी 72%, वेल्ली 70%, केप्यां 81%, कुडचडे 78%, सावड्डे 83%, सांगे 83% आणि काणकोण 78%. म्हाका दिसता खूब गजाली हातूंतल्यान म्हाका दिसता प्रकर्शान स्पश्ट जातात. सगळ्यांत आमी पयलीं ही स्टॅटिस्टिक्स डिस्कस करतकच मागीर आमी 3 वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. 4 वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. पयलो म्हळ्यार सालसेतीचो जो फॅक्टर आहा थंय हें कंपॅरिजन कशें दिसता ताजी एक आमी तुमकां वेगळी स्टॅटिस्टिक्स दाखयतले. दुसरी स्टॅटिस्टिक्स आसतली ती मायनींग एरिया ज्यो आसात गोंयांतल्यो तांणी खंयच्या पॅटर्नान वोटींग केलां तें दाखयतले. तिसरी जी आसा ज्या जाग्यार बीजेपीचे मिनिस्टर आसात, आमदार आसात, ज्यो बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड एरिया आसात त्यो कशी बिहेव करतात तें दाखयतले. आनी लास्ट ज्यो 50-50 कॉन्स्टिट्युएन्सीज हांकां म्हणटात की मेरेवेल्यो कोणूय थंय लीड काडपाक शकता अशी कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमी भासाभास करतले. सगळ्यात पयली गजाल हांव क्लिओफास बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. स्टॅटिस्टिक्स पळयलें तुमी इट इज नॉर्थ गोवा इज 78+ आणि साउथ गोवा इज 75+. हाऊ आर यू एनालायझिंग these figures? These are 20% more than last election. Correct, but as I said in the afternoon session, they are in fact less than the assembly segment last time. All figures are on the lesser side. So from that point of view, I don't think at this stage how the whole thing is going to unfold, I do not know, but let us see how. Is this data little confusing, seeing the turnout? No, data is not confusing at all, because as I have said in the morning, say if you look at South, there is even now, from your statistics. Yeah, we'll go to Salsett and all later. No. Yeah. Say like in areas like Samorde, Sangye, extremely high percentage of 83%. Then you have Kepe 81%, but these two areas
it is 83%. Now I was telling in the morning, in the afternoon session, that a lot would depend on how much, say, Reginald takes from Salset. That is what we will have to see. My view is that he would have a lead almost in every segment except Margao. Except Margao. Okay, so he. But that may not be enough to Sail him overpower. through. Yes, To sail him because even in the afternoon session when we were talking, we forgot to take into account Mormugao. There are three talukas Correct. there. Correct. And we never spoke about them. Yes, we have those talukas now. Yes. Yeah. Now in those talukas also they are like in Daboli, Movin is that side. They have a sitting minister in Mormugao, and Vasco is with yes. They have MLA there. Yes. To that extent, say even in that taluka, I find BJP would have a lead at least in that area. Okay. Deshbab, कसं दिसता डेटा पळयतकीर वोटर इज इन डिस्टिंक्शन. नाही, एक म्हणजे की असेंब्ली आणि लोकसभा जे स्ट्रॅटेजी आसा ती टोटली डिफरंट आसा. बरोबर. जरी आता क्लेफत बाबान सांगले ते प्रमाणे की असेंब्लीक 88% वोटिंग जाल्लें सादारण मांद्रे आता धरलें आमी नॉर्थ गोवाचे धरलें जाल्यार आनी 82% आज जाला. बट दीस वोटिंग इज डेफिनेटली दॅट टायम एक भयंकर मोठें एक वारें आशिल्लें की गोंयचें सरकार जें आसा काँग्रेसी सरकार उडोवन दुसरें सरकार हाडपा खातीर मतदान केल्लें. आता तोच जर आमी जर हांगा स्ट्रॅटेजी तीच जर हांगा वापरली जर जायत जाल्यार अशें धरून वचचें पडटलें की मोदी हाडपा खातीर 82% मतदान लोकांनी केलें. अशें शक्य आसा काय? एक म्हणजे सादारण जर आमी असेंब्लीचें आनी लोकसभेचें केलें जाल्यार वातावरण केलें जाल्यार, कारण आमी ज्या पद्दतीन सकाळीं डिस्कस करताले ते प्रमाणे की दोन्ही पार्टी ज्यो आसात, नॅशनल पार्टी काँग्रेस जावं बीजेपी, दोन्ही आपले परीन खंय तरी स्ट्रॅटेजीज वर्कआउट करताले. सावथाक जशें तांणी कॅन्डिडेट चेंज करून केलें, नॉर्थाक सुद्दां एक रवी नायक सारकिल्लो एक बरो स्ट्रॉंग एक कॅन्डिडेट तांणी दिवपाचे प्रयत्न केले आनी हातूंतल्यान खंय तरी तेय बी प्रयत्न करता. म्हणजे ही वोटिंग पॅटर्न जो आसा तो सगळोच इन्कम्बन्सी कोणाची? नाही, दोन्ही फॅक्टर्स आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे आम्ही अँटी इन्कम्बन्सी घेतली जाल्यार असं काय नाही का? No, because it is almost, expected lines. In fact, morning we were saying that it would be around 78%. It is around that much. So it is on the expected line. Yes. So voter has come out. Yes. But this is not indicative of any fact that it there is no wave at all. There is no wave at all. There is no pattern. No pattern. Okay. कितें दिसता लास्टाक पॉलिटिशियन अरविंदा ग्राउंड फील घेवन अरविंद स्टुडियो भितर आयला. बिफोर गोइंग टू द ग्राउंड, वॉट इज युअर फील? हे तुमकां बऱ्या पडटलें काय माल पडटलें? ओवरऑल जर हें चित्र जर पळयत, जी पर्संटेज आतां वोटिंगाची आमच्या फुडल्यान फिगर्स आसा, सो जशें देशबाबान सांगलें की असेंब्लीचें वोटिंग आनी लोकसभाचें वोटिंग आर टू डिफरंट थिंग्स ऑल टुगेदर. वी कॅनॉट कंपेर बोथ द थिंग्स. आनी जर आमी 2009चे लोकसभा इलेक्शनाचे फिगर्स पळयत आनी आतां 2014चे एस्टिमेटेड जे फिगर्स आमच्या फुडल्यान आसा, जाल्यार हे फिगर्स खूब चड आसा. आनी जशें तांच्यांनी आतां म्हणलें की इट मे बी अ मोदी वेव म्हणून, I am agreeing that it is a Modi wave, but it is a Modi wave. People have come out in fear that Modi will come to power and people have come to vote. Yeah, anti-Modi wave. Definitely. People are scared that Modi may come to power, and looking at all the pictures, and there are a lot of factors for that. Even the गुजराताच्यान लोक येवन तांच्यांनी गुजराताची सत्य परिस्थिती कितें आसा ती हांगा लोकां फुडल्यान दवरली आनी हे सगळ्या कारणां खातीर लोकां फुडल्यान तो जो फियर फॅक्टर जालो, फॅक्ट सगळे पयल्या फुडें की त्या खातीर लोकांक भायर येवचें पडलें, मोठ्या संख्येन आनी वोट करचें पडलें, त्या खातीर हो फिगर वाडला. अरविंद, तू सारको ग्राउंड रियलिटी पळोवन आयला. वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी आणि फिगर्स कितली मॅच जातात एकामेका कडेन? न्ही, हांव पयलो म्हणजे असेंब्लीचे फिगर्स आणि लोकसभेचे फिगर्स आय विल नॉट कंपेर. बरोबर. लोकसभेक खुबशे लोकल इश्यू असतात, म्हणजे प्रत्येक आमदाराक आपल्याक लोकल इश्यूज, विधानसभेक आपल्याक लोकल इश्यूज हँडल करचे, पण त्या प्रमाणे तो वोटर बूथ वायज किंवा वार्ड वायज वोटिंग करता. लोकसभेच्या बाबतीत तशें जायना. लोकसभा इज प्युअरली पार्टी प्रत्येक आपल्यालो कॅन्डिडेट किंवा ऑर एट द सेंटर सरकार येतले त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट करता. थोडेशे लोकल इश्यूज लोक उबे करतात की आमचें हें काम जालें ना, तें काम जालें ना, हें उबे करतात. एक्चुअली 2009 इलेक्शन्स, other than North Goa, South Goa was actually, according to me, was a ringing bell for Congress. कित्याक
फाटली सगळी निवडणूक घ्या स्टेट गोवा स्टेट जातकीर जो कोणी जिखला इलेक्शन द लीड वॉज ऑलवेज 45,000 प्लस. रमाकांत 55,000, चर्चिल काँग्रेसीची टिकटाचे 65,000, चर्चिल UGDP 52,000. So it was always 45 and plus. Last elections, Sardin won by a margin of 12,000 votes. Actually, that was a first ringing bell, warning bell for Congress की something is going wrong. जी ताणी इग्नोर केली. जी त्यांनी इग्नोर केली त्याचो इफेक्ट 2012 पळोवपाक मेळ्ळो. आता ही 2014 कितें नाही मुखाल्ले सांगता इतलें करून काँग्रेस हितूंक पर्टिक्युलरली साऊथ गोवा वोटिंग आज जर असेंब्ली कडेन जर कंपेअर करत एक 8 किंवा 10% कमी जाल्लें आसा. हय, it is almost on a similar lines. 2009 it is 20-25% more. म्हाका दिसता की स्टील इन दिस इलेक्शन ऑल्सो काँग्रेस लोकां पर्यंत पावली ना. So you are saying that ringing bell has become deafening for Congress now. Deafening for Congress. I think I will add to this. Okay, हांव एकच करता. No, just because he is saying Yeah. that it was ringing bell. It was ringing bell. But as I was saying in the afternoon session, Congress never functioned as a party, even at that time. That election, Sardin was opposed by almost everybody. It was the then Chief Minister's prestige to get him elected. And if had it not been for the Chief Minister at that time, maybe Sardin would have also lost at that time. Sardin won only because Chief Yes, Minister correct. made a settlement with Churchill Alema. See, Particularly in last 8 days, Churchill Alema the worked for question- So there are no, The you are question- saying there are no settlements in this election. In this election, there are no settlements, according to me. So this was a clean election. फाटली काय लोकसभेची इलेक्शन जर पळयत त्या मान इवन मनी स्पेंडिंग जो मनी लिअरिंग जो आसलो तो त्या प्रमाणात खुबशे रेशो कमी आसा. ओके, एकच काम करूया अरविंद एकच काम करूया. ताणी आता ताका अनुसरून एक गोष्ट सांगता की जशें क्लेफस बाबान सांगलें की तोच फियर घेवन ताणी कॅन्डिडेट चेंज केलो. सो ते लोकां मुखार वचपाचो काँग्रेसीन प्रयत्न एक केलो की नो कॅन्डिडेट आमी सुदारता हें दाखोवपा खातीर. सुदारता हें दाखोवपा खातीर ताणी खूब प्रयत्नय केले ते काँग्रेसीन इवन इन्क्लुडींग द प्रेसिडेंट जशें आमी सकाळीं डिस्कस केले त्या प्रमाणे. पूण ह्या खेपी एकाद वेळेस सालसेतीक जें पळय मतदान जालां ते थोडेफार मोदी एंटी मोदी फियर जसो आता सुनिलान सांगले तशे प्रमाणे एंटी मोदी फियर जावन काय मतदान थंय गेलें काय हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. ओके, एक काम करूया. तुम्ही सालसेतीचो मुद्दो काढला. सालसेतीची स्लायड पळोवया. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्लायड. फक्त सालसेत आसा आमचे कडेन पळयात. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्लायड. बाणावली म्हळ्यार 2009 वॉज व्हेरी व्हेरी लेस. ते कंपेरूच करपा नाका, इतली कमी. एटलिस्ट असेंब्ली इलेक्शन जेन्ना लोक भायर सरिल्ले साश्टींतले ती जर पळयली जाल्यार बाणावली इज इन 2012 इट वॉज 74%, इन 2014 इट इज 67%. नावेली इन 2012 इट इज 78%, 2014 इट इज 74%. कुंकळी 77% आणि 2014 72%. वेळ्ळी 75-70, नुया 78-73, मडगांव 78-72, फातोड्डा 79-74 आणि कुर्तोरी 74-74. So all are less by 4%, 4 to 5%. Yes, 4 to 5%, but they are almost double. Almost double compared to the last Lok Sabha election. So, yeah, correct. they're almost double. हे कितें हे सालसेत अरविंद कितें दिसता? See, I think we are making that same mistake. No, I know, again. but It then is we cannot almost even double, compare very it to 2009. Correct. It is almost double, almost double. See, it would not be. Yeah, it's the voter. Actually, the voter voting list is- pattern No, percentage voter- वाढल्या because of the filtration No, of that is one. The voters list is Yeah. very slim now. It is Yeah. not like previously. Yeah. All the dead people are out. Yeah. People who are outside are out. So you are that saying is how it this has is come down. actually in tune with the correct. 2012 assembly election. Yes, absolutely. Yeah. So, Arvind, what is the feel of Salset today? तू ग्राउंडार फिरून आयला. सालसेतीक एक म्हणजे काँग्रेसचो एब्सेन्सी, पर्टिक्युलरली एब्सेन्सी वॉज फाउंड इन 2 मेजर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. वन इज नावेली आनी वन इज बेनावली. नावेली एकाय बुथाचेर भितर बसपाक भुरगो नाशिल्लो किंवा भायर टेबल नाशिल्ले आनी हेजो फायदो सरळ बीजेपीन घेतिल्लो. बीजेपी सरळ 3 टेबलां लायिल्लीं भायर. आनी जेन्ना इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर येताले चेक करपाक भायर कोणाले टेबल कितें कंप्लेन्स जाताले तर सरळ सांगताले. एक टेबल सांगतालो आप, दुसरो टेबल सांगतालो काँग्रेस, तिसरो टेबल बीजेपी, चवथे टेबल चर्चिलाची टेबल्स कांय जाग्यांनी आशिल्ली.